नमस्कार आणि येवकार हांव महिमा तुमचे परत एक स्वागत करता बियॉन्ड द स्पॉटलायट ह्या कार्यावळीन. आमच्या ह्या कार्यावळीन आयज आमच्या वांगडा आसा शिव नाईक, जेंकां तुमी सगळेच वळखता. तांकां वळखना सुद्दां तेज्या आवाजा अक्को लोक वळखता. सो येवकार करता तुजे शिव हांव. नमस्कार. तर म्हाका सांग, ही जर्नी तुजी आहा पळय म्युजिकेची ती कशी सुरवात जाली? म्हणल्यार ल्हानपणाच्यान तुका इंट्रस्ट आशिल्लो म्युजिकान की बॅकग्रावंड फॅमिली बॅकग्रावंड तुजो आशिल्लो, कशें कितें? ना ॲक्च्युली आमच्या फॅमिलीसून कोणूच असो बॅकग्रावंड म्युजिकान असना, मिन्स प्रोफेशनली म्युजिकान असना. सगळे असे नॉर्मल बेश्टे असे घरात कडेन म्हणटा बीन पळय तशे नॉर्मल म्हणटाले. म्हाका सुद्दां तितको असो पयलीं असो इंट्रस्ट असो नासलो, बट स्कुलांनी बीन बेश्टे पार्टिसिपेट जावप फॉर पेट्रियोटीक सिंगींग बीन तशें आसतालें. बट लायक म्युजिका खातीर जी आवड निर्माण जाली मिन्स म्हाका दिसलें की हांव म्युजिकान केन्ना कितें करूंक शकता इज आफ्टर माय 12th स्टँडर्ड. एज आय मेन्शन बिफोर ऑल्सो की 12थान एक अशें सिंगींग कॉम्पिटिशन आसलें आमच्या हायर सेकंड्री आनी थंय एक सेकंड प्लेस म्हाका मेळ्ळी फॉर सिंगींग कॉम्पिटिशन. सो तेन्नासून म्हाका दिसलें की देवान कितें तरी दिलां गळ्या खातीर, सो आय शूड यूज इट प्रॉपरली. मागीर तशेंच फुडें गेलो इन कॉलेजीन ऑल्सो. मिन्स कॉलेज स्टार्ट जालें तेन्ना हांवें गिटार शिकपाक स्टार्ट केलें आनी विथ गिटार्स मिन्स सॉंगां वाजोवपाची. आनी सायड बाय सायड म्हाका एक इंट्रस्ट आसलो की लोक जे सॉंग्स करून घालताले तेन्नाच यूट्यूब म्हटल्यार आमचे यूट्यूब खूब रायज जातालो तेन्ना आनी सगळीं नॉर्मल्स जी कवर सॉंग्स बीन करताले. सो ताका लागून कवर सॉंग्स कशी करता, आपली ओरिजिनल कशी करप हेजो म्हाका एक इंट्रस्ट आसलो. सो तेजें हांवें सर्च केलें आनी तितून म्युजीक प्रोडक्शन स्टार्ट केलें. बट असो सिरियस म्हणटा तो म्युजिका खातीर आजून तो मेरेन नासलो टील कॉलेज. बिकॉज कित्याक कॉलेजीन तुका नॉर्मल हेजे प्रेशर्स आसता. मिन्स तुका तुजे सिलेबसूय पळोवंक जाय, सगळे स्टडी तुवें ते मॅनेज करता म्हटल्यार तेन्नाच सिरियसनेस अशें नासलें की कॉलेज करपाक जाय म्हणून कॉलेज केली टील थर्ड इयर सुद्दां. मागीर जेन्ना थर्ड इयरासून पास आवट जालो मिन्स कॉलेजी टायमार सुद्दां सायड बाय सायड हांव करतालो. एक सॉंग अपलोड केल्ली पयलीं थोडी आनी ती पावली बीन, बट सिरियसनेस असो नासलो. बट जेन्ना कॉलेजीसून पास आवट जालो इन 2019 तेन्ना सायड बाय सायड हांवें रोखडेंच पार्ट टायम जॉब स्टार्ट केलो. आनी पार्ट टायम जॉब स्टार्ट करून तितून सेविंग्स जाताले तितून मातसो मागीर तो स्टुडियोचो सेटअप हांवें करपाक चिंतलो स्वता खातीरूच असो. आनी तेन्ना म्हाका दिसलें अशें की बाबा म्युजिका खातीर कितें तरी सिरियस जावपाक जाय. बिकॉज हांव म्हाजें सॉंग करता करताच म्हाका अशें लोकांचे एप्रोच येवपाक लागले की बाबा तूं आमची सॉंग करून दी, कित्याक तूं कितें करता तें आमकां आवडटा. सो तेन्ना हांवें एज अ मिन्स लोकांची कामां घेवपाक स्टार्ट केली. मिन्स म्युजीक प्रोडक्शनाची आनी स्टुडियो रिलेटेड आसता ती. बट तेन्ना सुद्दां अशी तितकी सिरियसनेस नासलो. बट आफ्टर वर्कींग 2019 हांवें जॉब घेतलो. 2000 आय थिंक 6 काय 7 मंथ्सान कितें सोडलो हांवें. बिकॉज स्टुडियो सेटअप तेन्ना मातसो हें आसलो आनी जितके 6-7 मंथ्सान जितको जो हें जाल्लें म्हाजें मिन्स कलेक्शन जाल्लें पयशांचे सेविंग्स तितून हांवें स्टुडियो बेजीक सेटअप असो म्हाज्या खातीर स्वता खातीर म्हणून केल्लो आनी तेन्ना काम सोडलें. बट असो टायम येयलो की म्युजीक जी आसली ती म्हाका प्रॉपरली म्हाका फीड करपाक शकना. मिन्स कितें नाल्यार कितें कमी पडपाक लागली पयशांची आनी फायनान्शियल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन म्युजीक ऑर कितें जर करताले तूं. सो स्टार्टींग ते कमी पडपाक लागले म्युजिकान. सो अगेन हांव थंयच कामाक जाय आसलो, थंयच परत जॉयन जालो त्याच कॉल सेंटरान आनी नायटीक जॉयन जालो. फ्रॉम लायक 11 टू मॉर्निंग 8 आय यूज टू वर्क आनी सकाळचो येवन मातसो न्हिदोन ब्रेक घेवन मागीर परत म्युजीक करतालो. सो अशें करून स्टार्ट केल्लें. बट 2 वर्सां थंय काम करून इन 2022 दिसता डिसेंबर सुद्दां हांवें काम केलें थंय. सो ऑलमोस्ट ती फर्स्ट एक 6 मंथ्स आनी मागीर 2-2.5 वर्सां सुमार काम केलें. आनी त्या पॉयंटार म्हाका अशें दिसलें की ना आतां बाबा काम सोडपाक जाय, कित्याक प्रोजेक्ट्स येवपाक लागल्या खूब लोकांचे आनी आय थिंक आय शूड स्टार्ट इट लायक फूल टायम अशें. आनी तेन्ना स्टुडियो सेटअप आसलो पळय तो हांवें प्रॉपरली सारको एकॉस्टीक ट्रिटमेंट्स बीन सगळें करून सारको प्रॉपर स्टुडियो सेटअप असो केलो. आनी तेन्नासून लायक सिरियसली फ्रॉम 22 डिसेंबरासून लायक फूल फ्लॅश अशें डिसेंबरासून हांवें सारकें स्टार्ट केलें लायक म्युजीक प्रोडक्शन आनी स्टुडियो रेकॉर्डींग आनी सेटअप. सो अशें स्टार्ट जाल्लें तें 2023 हांवें फूल टायम केलें. बट इन 24 अगेन एक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी येयली म्हाका एज अ म्युजीक टिचर इन वन ऑफ द स्कूल. सो थंय गेलो. बट थंय अशें दिसलें की 1 वर्स काम करून की तें जायना, जमना, की खंय ना खंय तरी अशें दिसता की हांव म्युजिका खातीर जस्टीस करना. बिकॉज तुका खबर आसतलें स्कुलान बीन म्हटल्यार ते भुरग्यांचें टेंशन सगळें तांकां शिकयता मिन्स तूं मागीर घरा कडेन येवन तुजी तकली चलना. सो ऑलमोस्ट 1 वर्स हांवें काम केलें टील आतां 25 मे 2025 सुद्दां केलें. आनी
सोडलें हांवें तें. सो फ्रॉम मे लायक आतां सुद्दां सॉरी एप्रिलान सोडलेलें. सो एप्रील टील नाव सुद्दां आतां परत हांवें फूल टायमूच स्टार्ट केला आनी रिस्पॉन्स इज व्हेरी गूड. लायक मेनी पीपल आर एप्रोचींग मी आनी मेनी पीपल आर कमींग इन माय स्टुडियो आनी खूब बरें दिसता अशें. सो तेन्नासून आजून मेरेन तरी अशें दिसता की आतां फ्युचरान सुद्दां हें फूल टायमूच करतलें अंटील एंड अनलेस एक जॉब असो मेळना वीच इज कंप्लिटली डेडिकेटेड टू म्युजीक. बिकॉज म्हाका म्युजिका शिवाय आनी कांय करपाचें अशें ना. सो या ही मातशी इन शॉर्ट जर्नी असली. काय म्हाका सांग, बिंग अ गोवन म्हणल्यार आमच्या गोंयांत पयला खूब ट्रेडिशन्स आसा आनी खुबशे अशे रीच कल्चर्स आसा. सो ते तुज्या म्हणजे सॉंग रायटिंग वा स्क्रिप्टिंगाक कितें तूं सॉंग रायट करता पळय ते कशें अफेक्ट जाता? म्हणल्यार तूं विथ द हेल्प ऑफ दॅट तूं तुजे सॉंग्स बरयता ऑर कशें कितें? ना, ते आतां इन फोक फॉर्म येयला. आमचे गोवन खुबशे कल्चरल जे आसा ते फोकान येता न्ही. सो ऑफकोर्स खुबशे हांवें एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट सुद्दां केला जे फोकाक घेवन केले आनी खुबशे आसाय म्हाजे इन फ्युचर जे करपा खातीर. कित्याक पळोवपाक गेल्यार आमचो गोवन फोक जो कल्चर आसा पळय तो खूब रीच आसा एक्चुअली. आनी खूब लोकांक तें खबर ना की बाबा आमच्या गोंयान कसले कसले फोक फॉर्म्स आसा, कसले कसले जी आमची सॉंग्स आसा ती लोकांक तितकी खबर ना. सो थ्रू म्युजीक म्हाका दिसता आय कॅन गीव अ गूड प्लॅटफॉर्म टू दोज फोक सॉंग्स. मिन्स आय कांट गीव बिकॉज तेंचे ऑलरेडी आसात, खूब रीच आसा आमचो कल्चर. बट जर नव्या ऑडियन्सा पर्यंत पावोवंक जाय जाल्यार आय थिंक आमची जी पयलींची सॉंग्स आसा फोकांतली ती खंय ना जाल्यार खंय घेवन एक जर इन अ प्रेजेंटेबल लायक मोर प्रेजेंटेबल वे लोकां फुड्यान मांडलें जाल्यार ती लोकांक आवडूंक शकता. आनी पयलींसूनच आसा आमचे गांवान आमच्या हितरूच जातालें तें हांवें ऑलरेडी यूज केलां थोडे सॉंग्सांनी. मागीर आतां आमचे धालो आसा, धालोचे म्हणटू खूब जाणांनी केला. थोडे फोक फॉर्म्स आसा जे आजून एक्सप्लोर सुद्दां जावना. फॉर एग्जांपल आतां धनगर खुबशे कम्युनिटीज आसा, धनगर कम्युनिटीज आमचे गोंयांत मिन्स काणकोण सायडीन सुद्दां खुबशे कम्युनिटीज आसा तेंची सॉंग्स आसा जी आजून कोणें आयको सुद्दां ना. बिकॉज हांवें एक लास्ट टायम कोणा वांगडा काम करतात ती सॉंग्स आयकली आनी म्हाका दिसलें बाबा आमच्या गोंयांत अशें सुद्दां आसा. आनी ती जर एक्सप्लोर केली इन अ मोर लायक फ्युचरिस्टीक वे जर एक्सप्लोर केली आनी तांकां जर म्युजीक एक बरे भशेन पडलें जाल्यार अशें खूब ते एट अ म्हाका दिसता नॅशनल आनी इवन इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां पावूंक शकता. सो येस, गोवन हॅज व्हेरी रीच कल्चर आनी तितूनसून इन्स्पायर जावन म्हाका खूब काम करपाचें आसा फुडें. ऑलरेडी केलां बट इन फ्युचर सुद्दां काम चालूच उरतलें. म्हाका सांग, आमकां खबर आसा की तूं तुजें ओन प्रोड्यूस करता, ओन रायट करता आनी ओन लायक यू सिंग बाय युअर सेल्फ. सो लायक फ्रॉम स्टार्टींग लायक तूं वायल स्क्रिप्टींग कशें तुजें आसता लायक स्क्रिप्टींग टू फायनल प्रोडक्ट तो कसो तुजो जर्नी आसता लायक तो फेज? लायक आतां डिफरंट जॉनर्स ऑफ सॉंग लायक डिफरंट आसता. आतां फॉर एग्जांपल आमी जर शिगम्याचें करता ऑर फोक सॉंग्स करता तेका तुका कंपोजिशन करपाची गरज नासता बिकॉज ट्यून्स आमकां ऑलरेडी जाणटेल्यांच्यो आमच्यो दिल्ल्यो आसा. आनी इवन तेची लिरिक्स मोस्ट ऑफ द लिरिक्स लायक जाणटेल्यांनी आमकां ऑलरेडी दिल्ली आसा. जर तूं नवें कितें बरयतलो जाल्यार तेका तुका चिंतचें मिन्स नवें बरयतलो जाल्यार तुका चिंतचें पडटा. म्हणजे ऑलरेडी तें आसता तें मिन्स तुका ऑलरेडी आहा न्हू ट्यून. फक्त तुका आतां मॉडर्न इन अ मॉडर्न वे आमी कशें इवन आतां लास्ट शिगम्याचे सॉंग्स कितें तें आतां करतना आमी तेका लायक मोर म्युजीक अरेंजमेंट केलें कित्याक तें मातशें आनी प्रेजेंटेबल वेयान लोकां फुड्यान मांडपाक जाय आसलें म्हणून. सो तें करतना तुका तितकें पडना, फक्त म्युजिकल इंस्ट्रुमेंट्स 2-3 घातले, तितून सिंग केलें आनी नॉर्मल केलें. बट जेन्ना ओन सॉंग फ्रॉम स्क्रॅच म्हाजेच जर हांव फूल करता लायक म्युजीक प्रोडक्शन टू अरेंजमेंट टू रेकॉर्डींग आनी सगळें करता तेन्ना प्रोसेस मातसो लेंथी जाता. की फर्स्ट म्हाका म्हाजो तरी प्रोसेस आसा की फर्स्ट एक ट्यून खंयची तरी हांव लक्षांत घेता. मिन्स म्हाका जर आतां खंयचें सॉंग करपाक जाय जाल्यार तेजी ट्यून पयलीं हांव एक लक्षांत घेता आनी तेजे प्रमाणे लिरिक्स बरयता. सो लिरिक्साचे मिन्स ट्यून करता करता ऑलरेडी लिरिक्स येताच थोड्यो बट फायन अशी नासता. सो एक रफ कितेंचेर म्हाज्या फोनाचेर आतां सुद्दां पळयलें जाल्यार ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 3000 रेकॉर्डिंग्स अशीच पडलेली आसतली. कितें कितें नवें लक्षांत येता तें रेकॉर्डिंग करून अशें दवरता आनी ताका मागीर रिफायन मातशी लिरिक्स बरयता. कित्याक म्हाजी सॉंग आहा ती हांवूच बरयता मोस्ट ऑफ द टायम. जर तर गरज पडलीच जाल्यार कोणाकूय सांगता बाबा मातशी लिरिक्स बरोवन दी. ऑर थोडे प्रोजेक्ट्स अशे येता की ते ऑलरेडी लिरिक्स येता म्हाका फक्त तूं कंपोज कर आनी हें कर. सो फर्स्ट थींग इज कंपोजिशन एंड लिरिक्स रायटींग, देन म्युजीक अरेंजमेंट प्रोडक्शन सगळें करता. एकदां तें जालें की एकदां रफ हांव वोकल्स टेक तेजेर म्हणून पळयता की बाबा तें बरें सावंड करता काय ना. जर बरें सावंड करना जाल्यार थंयच प्रोजेक्ट डिस्कार्ड जालो. जर बरें सावंड करता देन आय गो फॉर द फायनल रेकॉर्डिंग आनी मागीर मिक्सिंग एंड मास्टरींग नॉर्मल स्टेज, देन डिस्ट्रिब्युशन एंड प्रमोशन सगळें तें. हय. आतां तुजे ओरिजिनल ट्रॅक्स आसा पळय तेका कितलो टायम लागता लायक स्क्रिप्टींग करपाक आनी सगळें तुजें लायक कंपोजिशन चिंतपाक आनी कशें कितें तें? एक्चुअली कितें आसा पळय आतां ह्या क्वेशनाक डिफरंट आन्सर आसूंक शकता. कित्याक सम ऑफ द सॉंग्स आर अशी की
आयज बसलो की सांज मेरेन आय कॅन डू इट रेडी लायक कंप्लिटली जर फ्री आसा जाल्यार आयज बसलो म्हाजी स्वताची म्हणटा आयज जर बसलो जाल्यार सांज मेरेन समटायम्स इट गेट्स रेडी. बट थोडी सॉंग्स अशी आसा की एक वीक सुद्दां तुवें तेजेर काम केलें बाबा मातशें कितें तरी उरताशें दिसता सो तेजें काम करीत रावता. सो इट डिपेंड्स ऑन सॉंग आनी तुजी त्या टायमाचेर तुजो मूड कसो आसा आनी तुजी थिंकींग कशी आसा त्या टायमार तें डिपेंड्स. आतां फॉर एग्जांपल आतां लास्ट एक नरकासुराचें सॉंग जाल्लें आतां पळय तें बेश्टेच म्हणून केल्लें तें सकाळचो बसलेलो हांव सांजचें रेडी केलें आनी बेश्टेच म्हणून अपलोड केलें. तें प्रमोशन सुद्दां कांय करना. सो तशें आसता एक सॉंग जातना एक दिसान सुद्दां रेडी जाता आनी समटायम्स इट टेक इवन मंथ सुद्दां थोडे सॉंग्सा खातीर. म्हाका सांग पळय आतां बाकीचे जशे बॉलिवूड सॉंग्स आसा ऑर भायले सॉंग आसा इंग्लीश सॉंग तांकां प्रमोशनाची इतली गरज पडना पयल्या लायक ते वयता आपशीत. बट कोंकणी सॉंग आसा पळय लायक स्पेशली ते आमकां अशे यूथ आसा पळय तांकां ते रिकनेक्ट करता तांकां ऑर तुका अशे कितें चॅलेंजीस फेस केला वायल प्रमोटींग द कोंकणी सॉंग्स. आतां बॉलिवूडाचें बीन कशें आसा की तेंचें खूब वर्सां पयलींसून तें चलत येयलां. लायक तेंचो एक ब्रँड असो सेटअप जाल्लो आसा. इवन आतां तेलुगू इंडस्ट्री पळयल्या कन्नडा इंडस्ट्री पळयली तेंचो एक म्युजिकल इवन मराठी तेंचो ऑलरेडी एक आतां इन रिसंट इयर तेंचो ऑलरेडी एक सेटअप जाल्लो आसा. बट कोंकणी खंय ना खंय तरी म्हाका दिसता आतां हे 2-3 लायक नॉट इवन 2-3 एक वर्सान खंय ना खंय तरी मातशें प्रमोट जाता थोडे. फॉर एग्जांपल आतां ते 7 नोट्साची सॉंग्स येयली कोंकणी सॉंग आनी नाव स्केलेट्रन एक आसा डीजे ही इज प्रमोटींग लायक गूड क्वॉलिटी ऑफ कोंकणी म्युजीक. तेजे पयलीं चलतालें आय थिंक एक 10 years बॅक आमचे तुज्या विणे बीन म्हणून एक अल्बम येयल्लो इन वीच मेनी ऑफ द आवटसायड आर्टिस्ट लायक गोंयचे सोडून भायले फॉर एग्जांपल शान कुणाल गांजेवाला हेंच्यांनी काम केल्लें आनी तो एक कोंकणी अल्बम असो आसलो की इट वॉज इन एवरी गोवन्स हार्ट असो. बट तेज्या उपरांत म्हाका दिसना की अशें एक सॉंग्स येयला रेदर दॅन द पेपी एंड डान्स सॉंग्स आसता पळय फॉर एग्जांपल आमचें आतां तें दुकोता सॉंग येयलें ऑर मागीर 7 नोट्साचे बाकीचे सॉंग्स नाव स्केलेट्रॉन इज डुईंग ऑल्सो सम डान्स सॉंग ती सॉंग्स चलता गोंयांत. बट जर रोमॅन्टीक आनी नॉर्मल जर सॉंग्स पळोवपाक गेले जाल्यार ती तितको असो तांकां रीच मेळना. बिकॉज आय थिंक आमचे गोवान जें आसा पळय ते मोर लायक बॉलिवूड ऑर ऑलरेडी कितें आसा पळय ते प्रिफर करता रेदर दॅन. सो आय वूड रिक्वेस्ट ऑल आवर ऑडियन्स की जे कोण कोंकणीन काम करूंक सोदता लायक मी हांव तरी म्हाजें तरी अशें आसा की इन कमींग इयर्स आय वूड वर्क ऑन कोंकणी ओन्ली. आतां आसा इवन रिसेंट प्रोजेक्ट्स आसा वी कॅन डिस्कस लेटर. सो अशें सांगूंक सोदता की सगळ्यांक कोंकणी जर कोणी करता स्पेशली आमचो गोवन क्रिएटर जर कोण कोंकणी करता जाल्यार प्लीज यू शूड सपोर्ट देम आनी आयकपाक जाय. बिकॉज नेवर नो बिकॉज आतां बाकीच्या सगळ्यांची जर स्टेटीन पळयल्यार तेंचे आसात बट आमचे कोंकणी अशें तितकी म्युजिकल इंडस्ट्री अशी ना. सो येस म्हाका दिसता लोकांनी सपोर्ट करपाक जाय तेका. तर म्हटल्यार पळय सपोर्ट करपाक जाय. गोंयांत पयला घुमट आरती म्हणल्यार सगळ्यांची फेवरेट आनी आतां इतले पंगड जाले अख्ख्या गोंयभर की तेंच्यांनी आपूण जावन स्वता तेंचो अल्बम्स काडपाक तेंचे म्हणजे ती प्रयत्न सगळे आपूण काडटात. सो आमी अशें पळयलां की चडशे ग्रुप्स आहा पळय ते तुज्या कडेन वयता तुज्या स्टुडियोन येता. सो तूं तांकां कसो हेल्प करता लायक यू नो तेंचे ते अल्बम करपाक की तुजी कितें आयडियाज तूं यूज करता तांकां सांगता की अशें करया तशें करया. सो तो कशें कितें आसता तशें. ओके घुमट आरतीचें आतां कशें आसा की घुमट आरती इज अ फोक फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणल्यार आनी वीथ टायम तो मातसो इवॉल्व जायत गेला. पयलीं आमी घुमट आरतीन हार्मोनियम बीन यूज करनासले आतां तितके रो धरताले तानपुरो बीन यूज करनासले बिकॉज इट्स फोक फॉर्म. बट आतां कितें आसा जशी लायक इंडस्ट्री चलता नॉर्मल बाकीचे इवन मिन्स वीथ टायम यू हॅव टू चेंज युअर सेल्फ नाजाल्यार ते लोक तितके एक्सेप्ट करना तुका. सो आतां घुमट आरतीन आमचे हार्मोनियम यूज करता आमी मागीर तानपुरी यूज करता आनी अलॉंग वीथ दॅट आतां थोडी नवीन इन्स्ट्रुमेंट सुद्दां आमी यूज करून लोकां फुड्यान मांडटा कित्याक तें आनी मातशें बरें दिसचें म्हणून. सो घुमट आरती जेन्ना रेकॉर्ड करता तेन्ना चॅलेंजीस अशे ज्यो आसता म्हणटा त्यो स्टार्टींग द इनिशियल जें रेकॉर्डींग आसता पळय मिन्स द रॉ फॉर्म ऑफ दॅट रेकॉर्डींग करता तेन्ना तें रेकॉर्ड करूंक मातसो असो डिफिकल्ट पडटा. बट मागीर जेन्ना आसता पळय बाकीचें प्रोडक्शन न्हू बाकीचो जो प्रोसेस आसता पोस्ट प्रोडक्शन तें नॉर्मल वयता. बट घुमट आरतीचो एक प्रॉब्लम कितें जाता सिन्स म्हाजो स्टुडियो जो आसा पळय तो मातसो कॉम्पॅक्ट आसा. सो ग्रुपान जितके मेंबर्स आसता ते लायक ऑलमोस्ट 10 मेंबर्स तरी आसता
बट ते येवन थंय कशें नाल्यार कशें बाबा हांव तांकां सांगतात तेवूय म्हाका अंडरस्टँड करता, खूब अंडरस्टँड करता सगळे ग्रूप. मातशें एरिया मातशी कमी आसा, सो मातशी तुमी एडजस्ट करून करा सगळे. सो ओनली डिफिकल्टी वीच आय फेस ड्युरींग रेकॉर्डिंग इज ऑफ स्पेस आय थिंक सो इन स्टुडियो. बट रेदर बाकी सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो स्मुथली वयता. आनी अशे ग्रुप्स आसा सगळे जितके ग्रुप्सा वांगडा हांवें काम केलां सगळे ग्रुप्स अशे बरे फ्रेंडली आनी सुशेगाद काम करता, कोणाचें कांय कटकट अशें ना. आनी घुमट आरती म्हाका दिसता खूब आवडटा करपाक म्हाका स्वता तरी. आनी कित्याक हांव नाल्यार हांवूय बी खंय नाल्यार खंय तरी एक घुमट आरतींतलोच कलाकार पयलींसून येयला. आनी घुमट आरती असो फॉर्म आसा जो म्हाज्या काळजाक खूब क्लोज आसा. सो घुमट आरती इज वन ऑफ द थिंग लायक मोस्ट ऑफ द रेकॉर्डिंग्स आतां हांव घुमट आरतीच करता आनी डिवोशनल सॉंग्स. सो येस घुमट आरती एक असो प्रकार आसा जो म्हाका खूब आवडटा रेकॉर्डिंग करपा खातीर. बट तुजो एक्सपिरियन्स कसो आसता त्या ग्रुपा वांगडा वेल रिकॉर्डिंग? एक्सपिरियन्स म्हटल्यार खूब फन मुमेंट्सूय आसता. आनी थोडे ग्रुप्स अशे आसता जे थोडे सारकेच आपल्या सामके क्लोज फ्रेंड्सूय आसता थोडे. सो तेंच्या वांगडा बीन काम करतना खूब अशी मजा येता. आनी थोडे ग्रुप सारके न्यू ग्रुप सुद्दां आसता, फक्त तेंचें कितें आसता तेंकां तितकी आयडिया नासता. थोडे ग्रुप्स अशे आसता जे फर्स्ट टायम स्टुडियोन येवन बसलेले आसता. सो त्या टायमार मातशें तुका डिफिकल्टीज पडटा की बाबा तेंकां सांग अशेंच जावपाक जाय तशेंच जावपाक जाय सारकें. सो त्या टायमार मातशें डिफिकल्टीज पडटा. बट म्हाका दिसता इट्स मॅनेजेबल. आनी एक 2-3 दीस तरी वयताच मिनिमम करतलो म्हणल्यार रेकॉर्डिंग. आनी इट्स फन. आनी तुकाय खुबशें शिकोंक मेळटा तेंचे कडल्यान. हांवूय तांकां थोड्यो गजाली सांगता. सो इट्स इंटरॅक्टीव प्रोसेस आनी बरें जाता सगळें रेकॉर्डिंग करतना. म्हाका सांग, तुवें केन्ना चिंतलें की तुवें हे शॉर्ट्स रिल्स म्हणजे ते सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर येवचे आनी तुजे ओन जे म्हणजे तूं जे कंपोज करता पळय ते तूं पोस्ट करता आनी इतलो तुका मोग मेळटा सगळ्यांचो लायक तेजी आयडिया कितें आसली की सोशल मिडियाचेर आतां बाबा आपूण येवचें आनी अशें आपलें पोस्ट करपाचें? ओके, सो बेसिकली इन 2018 जेन्ना यूट्यूब मातसो पिकाचेर आसलो, रायज जाल्लो, स्पेशली फॉर जियो सीम आय थिंक. सो जियो तेन्ना इंट्रोड्यूस जाल्लें आनी सोशल मिडिया खूब असो बूस्ट जातालो. आनी तेन्नाच आय थिंक सो इन 2018 हांवें फर्स्ट म्हाजें तें नरकासुराचें सॉंग घातलेलें. बेश्टें एक्सपेरिमेंटूच म्हणून घातलेलें, बेश्टें लोकांक आवडटलें काय ना म्हणून अशें बेश्टेंच पोस्ट केल्लें. बट तेन्ना त्या टायमाचेर ऑलमोस्ट म्हाका दिसता इन 1 डे ओन्ली ताका ऑलमोस्ट 10,000 कितें व्ह्यूज येयले नरकासुराच्या दिसा. सो म्हाका दिसलें बाबा कंटेंट जें आसा तें लोकांक आवडूंक शकता इन केस जर तूं तेंचें रिलेटेबल कितें घालता. सो 2018 वॉज माय फर्स्ट अशें सॉंग हांवें जें आवट केल्लें. नॉट माय कंपोजिशन कंप्लिटली बिकॉज ती ट्यून आसली ऑलरेडी. फक्त जो रॅप पार्ट कितें आसलो तेजो तो हांवें बरयल्लो. आनी मागीर थंयसून स्टार्ट जालें. सो तेका मातशे व्ह्यूज येवपाक लागले. थंयसून हांवें चिंतलें की बाबा कितें तरी करपाक जाय इन फ्युचर. सो 2019 हांवें 2-3 सॉंग्स घातले. लयराचें घातलें, फोक अनप्लग्ड आमचो 2019 रिलीज जालो. आनी खुबशीं सॉंग्स तेन्नासून हांवें सिरियसली अशें घेवपाक लागलें. आनी सायड बाय सायड इंस्टाग्राम वॉज नॉट दॅट मच पॉप्युलर. युट्यूबाचेरूच घालताले सगळे. सो हांव युट्यूबार घालतालो. आनी रिल्स बीन जेन्ना येयली पळय, जेन्ना नॉर्मली सगळे घालपाक लागले, तेन्ना हांवें चिंतलें की येस कित्याक म्हाजें ऑलरेडी एस्टॅब्लीश जाल्लेंच आसा न्हू. सो इंस्टाग्रामाचेर सुद्दां सायड बाय सायड घातलें की वी कॅन लायक गेट गूड रीच अशें दिसलें. सो तेन्नासूनच लायक नॉर्मली 2019-20 म्हण. सो तेन्नासूनच हांवें स्टार्ट केल्लें बाकीचें सगळें इंस्टाग्राम आनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्स. जेन्ना तुवें विडियोज घातले पळय तुका खूब मेसेजीस ऑर कमेंट्स येता आसतले स्पेशली चेडवांचे. तुवें कशें टॅकल केलें तें? म्हणल्यार अशें सांगता आसतलीं न्हू की लायक तूं बरो दिसता ऑर अशें कितें म्हणल्यार कमेंट्स येता न्हू. सो तुवें ते कशें फेस केलें? तो फेज आसलो तुजो तो? तशें कांय ना बिकॉज एवरी कमेंट्स जे आसता पळय ते हांव अशें जो म्हाजो इंस्टाग्राम ऑर सोशल मिडिया प्रोफायल आसा पळय दॅट इज लायक ओन्ली एज अ म्युजिशियन हांव प्रमोट करता थंय. सो दॅट इज माय प्रोफेशनल थिंग. सो थंय हांव कांय मॅस करूंक शकना. की कोणें जर पर्सनली सुद्दां अशी मॅसेज केली लायक इंस्टाग्रामाचेर, आय रिप्लाय इन अ व्हेरी नॉर्मल वे. थोड्यो जर आसता आपले कोण फ्रेंडली आसता ते इंस्टाग्रामाचेर सुद्दां मॅसेज करता. मिन्स इवन आय डोंट चॅट दॅट मच ऑन इंस्टाग्राम अशें कोणा वांगडा. जर कितें आसा पर्सनली जाल्यार यू कॅन मॅसेज मी ऑन वॉट्सॅप लायक पर्सनल. कित्याक इंस्टाग्राम इज प्रोफेशनल हँडल आनी थंय हांव चड अशें काय तुका चड थंय काय करूंक शकना बिकॉज इट्स माय प्रोफेशनल थिंग्स. आनी कितें जर एफेक्ट जाता जाल्यार तें सगळ्या लोकां मेरेन अशें जाता. सो थंय तूं हांव व्हेरी प्रोफेशनली रावता इंस्टाग्रामाचेर. पूण थोडे आसता की कंप्लिटली प्रोफेशनल इन अ सेन्स थोडे जे क्लोज फ्रेंड्स आसता आपले
तेंच्या वांगडा जो नॉर्मली कितें मिम्स जर आसता ते आय डोंट हॅव लायक सेपरेट अकाउंट इंस्टाग्रामाचो एकूच आसा आनी नॉर्मली ते विथ क्लोज फ्रेंड्स एंड ऑल इट्स लायक नॉर्मल चलता बट वेन इट कम्स टू म्युजीक आय मेक शुअर दॅट आय रिमेन प्रोफेशनल स्टीक टू दॅट. कितें फनी इन्सिडंट जाला तुज्या वांगडा असो सोशल मिडिया हय सोशल मिडिया ऑर एनी लायक इन रियल लायफ? फनी असो इन्सिडंट्स असो कांयच ना म्हटल्यार असो मेमोरेबल तुका याद आसा अशें आपल्या वांगडा घडलें तूं केन्नाच विसरचो ना तें? ना फनी अशें जावना बट इन 2019 or 18 कितें तेन्नाच हांव ती सॉंग्स बीन घालपाक स्टार्ट केल्लो. सो दॅट वॉज लायक फर्स्ट टायम आमी शिगम्याक वयताले शिगम्याक नॉर्मल मडगांव काय खंय तरी गेल्ले आनी एकलो भुरगो येयलो ही वॉज लायक 9th-10th स्टँडर्ड असो भैया म्हणपाक लागलो तुज्या वांगडा आपल्याक फोटो काडपाक हांवें म्हणलें म्हाज्या वांगडा फोटो कित्याक काय काडपाक जाय तुका ना आपूण तुजे सॉंग्स पळयता म्हणलो हांवें कसली सॉंग्स घातले ना आपूण तुजे सॉंग्स ते शिगम्याचे बीन आसा ते डेली आयकता म्हणपाक लागलो ओके म्हणलें हांवें म्हणलें तूं म्हाका कसो वळखलो तर हांवें म्हणलें तें नॉर्मल पोस्ट केलें तितून म्हाजो फेस बीन रिवील कांय जायनासलो असो नॉर्मली ना आपूण तुका सगळ्याक असो स्टॉक करता आनी सगळ्याक पळयता आनी दॅट वॉज लायक फर्स्ट फॅन मुवमेंट असो कोण तरी येवन बाबा म्हाका सांगता फोटो काडून आनी इट वॉज लायक व्हेरी गूड असो एक्सपिरियन्स म्हटल्यार खूब मनाक बरें दिसलें फर्स्ट टायम कोण तरी बाबा म्हाज्या कामां खातीर म्हाका वळखता रेदर दॅन हू आय एम रायट नाव. सो दॅट वॉज लायक वन ऑफ द बेस्ट मुवमेंट काय फर्स्ट टायम कोण तरी येवन बाबा असो आय वॉन्ट अ फोटोग्राफ विथ यू ऑर तसो म्हणटा पळय इट्स व्हेरी गूड फिलींग लायक दॅट टायम. सगळ्या आर्टिस्टां वांगडा जालाच आसतलें द फर्स्ट फॅन जेंकां मेळ्ळा आसतलो तो कोण केन्नाच विसरूंक शकपाना बिकॉज इट्स व्हेरी गूड मुवमेंट कित्याक लोकांक जाय आसता न्हू आपल्या कामा खातीर कोण तरी आपल्याक वळखूंक जाय आनी हो एक मुवमेंट आसलो असो. जेन्ना तुवें म्हाका सांगलें पळय जेन्ना पार्ट टायम स्टार्ट केलें आनी तुजो स्टुडियो बिल्ड केलो एंड ऑल्सो मागीर तुवें तुजें काम सोडलें सो घरा कडेन कितें म्हटलें तुका जेन्ना तुवें तुजें काम सोडलें आनी तुका म्युजिकान वचचें कहें दिसलें तेन्ना? एक्चुली घरा कडलें म्हाका तितको असो प्रॉब्लम असो जावना घरा कडेन बिकॉज म्हाजे जे पेरंट्स आहा आनी इवन माय ब्रदर्स दे आर लायक व्हेरी सपोर्टीव आनी थोड्यांकूय अशें म्युजिकान इंट्रस्ट आसलो बट दे कुडंट डू म्युजीक प्रॉपरली बिकॉज ऑफ मेनी रिजन्स आनी सगळे आमच्या घरान आसा ते वर्किंगूच आसा सगळे जाण जॉबूच करता. इवन माय फादर वॉज नॉट म्युजीक टिचर स्कूल टिचर आसलो तो स्कुलान सगळे मोस्ट ऑफ द स्कुलींग टिचींग बॅकग्रावंडानूच आसा आमच्या बट आफ्टर कॉलेज हांवें जेन्ना पार्ट टायम केलो दे वर लायक हॅपी बाबा कितें तरी करता इवन द सॅलरी वॉज लेस करता बट हांवें तेन्ना तांकां केन्नाच अशें दाखोवन दिवना की म्हाका म्युजिकूच अशें करपाक जाय आसलें म्हणून हांव सायड बाय सायड जॉब करून सायड बाय सायड ते म्युजिकाचें सेटअप करतालो आनी तांकां अशें दाखोवन दिवना की म्हाका हेंच करपाक जाय अशें इन फ्युचर बट जेन्ना स्टुडियो बांदपाक स्टार्ट केलें मिन्स हांवें म्हाजो पर्सनली म्हाकाच म्हणून बांदपाक जाय अशें म्हाका नासलें की लोकांचे प्रोजेक्ट्स घेवपाचे हय तशें नासलें म्हाजेंच करपा खातीर सो तांकां हांवें तशेंच सांगलें की म्हाज्या खातीर हांव एक सेपरेट असो रूम करता बिल्ड सो अशें आसा म्हणून सो तेंच्यांनी म्हटलें ओके चल तूं सायड बाय सायड काम कर आनी कितें उरता तें कर आमी तुका आपल्या सायडीसून हेल्प करता सो सगळ्यांनी म्हाका थोडो हेल्प केलो टू सेटअप दॅट बट जेन्ना अशें वाडपाक लागलें मिन्स लोक जेन्ना येवपाक लागले तेन्ना हांवें काम सोडलें न्हू थोडें इन 2022 सो ते म्हणपाक लागले बाबा तुजें जातलें आतां तूं काम सोडलां म्हणपाक लागलें की आतां कशें सोडटलो तूं अशें इनकम तुजो हांवें म्हटलें पळोवया म्हटलें मिन्स आतां एक वर्स एटलिस्ट ट्राय तरी करून पळयता न्हू की कितें जाता काय ना तें सो दे लायक सपोर्टेड मी ओके कर तूं पळय कशें कितें जाता तें बट एक वर्सान जेन्ना हांवें काम सोडलें आनी परत जेन्ना जॉबाची ऑपॉर्च्युनिटी येयली लास्ट इयर ते म्हणपाक लागले तूं करता तें बरें आसा हें बट एटलिस्ट एक जर स्टेबल जॉब आसा ऑर कितें जर आसा इनकम तुकाच बरें न्हू तें आमकां प्रॉब्लम ना असो बट तुकाच बरें सो तेणेन पप्पा म्हणपाक लागलो की चल तूं थंय कामाक आनी सायड बाय सायड तें कर सो थंयसून गेलो हांव त्या कामाक नॉट तेंच्यांनी सांगलें म्हणून म्हाका अशें दिसलें की बाबा कितें तरी एक स्टेबल इनकम आसपाक जाय म्हणून बट एज आय टोल्ड बिफोर की ते म्हाका मनाक खावपाक लागलें की जायना बाबा म्युजिकाक हांव तितको टायम दिवंक शकना म्हाज्या स्वता खातीर इवन लोकांच्या प्रोजेक्टा खातीर तितको टायम दिवंक शकना बिकॉज थंय स्टक जावन उरता इवन स्कूल वॉज हाफ डे बाय 3 हांव पावतालो घरा कडेन बट तें पॉसिबल जायनासलें आनी म्हाका अशें तरी दिसतालें की बाबा म्युजिका खातीर हांव जस्टीस करना सो थंय सोडलें बट सिन्स लास्ट इयर अशें आसलें की लास्ट 2 वर्सां जी आसली ती खुबशे लोक आमगेर मिन्स चवथीचो जो पयलींचो श्रावण जेन्ना स्टार्ट जाता श्रावण टील चवथ काबार आसता डेली आमगेर कोण कोण येवप डेली कोण कोण आनी ती पळयतालीं न्हू सदांच की बाबा येता कोण कोण तरी येता इवन आमगेर लायक आमचो एक मिनिस्टर गोविंद गावडे
कडेन सुद्दां येवन गेले आनी तेन्नाय तांकां खूब अशें बरें दिसलेलें की बाबा खूब खूब व्हडले सुद्दां लोक आमगेर येता बाबा तेणी कितें तरी केलां. सो लास्ट टायम जेन्ना जॉब सोडलो तेन्ना हांवें तांकां सांगलें की बाबा हांव सोडटा हो जॉब बिकॉज म्हाका दिसता म्युझिकूच कंप्लिटली करपाक जाय आनी थंय म्हाजे कडेन तितकें मॅनेजूय जायनासलें. सो दे वर लायक ओके बाबा कर तूं कितें करता तें. आनी आतां दे आर लायक हॅपी कित्याक कंटिन्युअस चालूच आसता न्हू. आय एम अर्निंग फ्रॉम माय सायड. म्हाका जर कितकें जाय तितकें तरी हांव म्हाजें स्वताचें सगळें करूंक शकता आनी कोण अशें कंप्लेन करना बाबा कर कर म्हणटा तुका जाय तें आतां सद्या खातीर. बट इन फ्युचर जर कितें मेळटा तुका बरी ऑपॉर्च्युनिटी देन दे आर लायक ऑलवेज की बाबा तूं तेंवूय कर हेंवूय कर. बट दॅट्स नॉट अजून फायनल अशें जावंक ना. बट पळोवया इन फ्युचर कशें कितें जाता. सो आतां पयला तुवें ह्या जनरेशनान कोलॅब्स खूब लायक यू नो इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता. सो इन फ्युचर तुका कोणा वांगडा कोलॅब करपाक आवडटलें? लायक गोवन आर्टिस्ट काय? एनीवन. ओके गोवन आर्टिस्ट अशें कोलॅबरेशना खातीर तरी म्हाका तितकें हें ना बिकॉज मोस्ट ऑफ द गोवन आर्टिस्ट आहा पळय तेंच्या वांगडा हांवें काम केलां. लायक फोक आर्टिस्ट जितके आसा मोस्ट ऑफ द आर्टिस्टा वांगडा काम केलां. बट एज आय सेड की जर लायक आतां तूं म्युझिकाचें जर इन फ्युचर वे चिंतता लायक रेदर दॅन फोक जाल्यार स्केलेट्रॉन एज आय टोल्ड तेजी म्हाका म्युझीक लायक खूब आवडटा नॉर्मली. लायक ही यूज डिफरंट कायंड ऑफ म्युझीक आनी सद्या तो कोंकणी खातीर काम करता. मे बी इन फ्युचर इफ आय गेट चान्स आय वूड कोलॅबरेट वीथ हीम. आनी जर नॅशनल लेवलाचेर पळयल्यार लायक इट्स माय ड्रीम लायक लास्ट 2-3 वर्सांच्यान म्हाजो ड्रीम आहा की हांव एक सॉंग कंपोज करून वीच वील बी सेंग बाय अरिजीत सिंग. म्हाका खूब आसा मनान की एक सॉंग अशें कंपोज करपाचें हांवूच प्रोडक्शन करतलो सगळें. फक्त सिंगर ऑफ दॅट सॉंग वील बी अरिजीत सिंग आनी इट वील बी कोंकणी सॉंग. आनी हिंदीन करपाचें ना म्हाका. कोंकणी सॉंग अरिजीत सिंगा कडसून गावन घेवपाक जाय. लायक सोनू निगमान एक सॉंग म्हटलेलें आसा आमच्या कोंकणीन तशेंच म्हाका अरिजीत सिंगा कडसून एक तरी कोंकणी सॉंग म्हणून घेवपाक जाय. आय डोंट नो इट इज पॉसिबल रायट नाव बिकॉज तो ज्या पीक लेवलाचेर सद्या आसा ही इवन रिफ्युजीस ऑल द बॉलिवूड सॉंग ताका जी आवडटा तोच तें करता. बट इन फ्युचर मे बी जर जालें देवाचे कृपेन जाल्यार आय वूड लव टू कोलॅबरेट वीथ हिम. म्हाका एक सांग जे मंडलेश्वर शिगमोत्सव समिती आसा पळय तेंच्या वांगडा सुद्दां तुवें काम केलां. सो तो तुजो एक्सपिरियन्स कसो आसलो तेंच्या वांगडा? ते म्हटल्यार लास्ट 3 वर्सां पळय फर्स्ट इयर जेन्ना आमी सॉंग जें केल्लें तें शिगम्या खातीर म्हणून करूच नासलें एक्चुली. फर्स्ट जे मंडलेश्वराचो ट्रॅक आसा तो आमी आफ्टर चवथ मंडलेश्वराचो एक कितें तरी उत्सव आसता तेच्या खातीर आमी ते एक सॉंग केल्लें बेश्टें अशें. कित्याक हांवें पयलीं शिगम्याची 2 सॉंग्सां ऑलरेडी केल्लीं 2019 आनी 20. सो थंयसून म्हाका शुभम मास्तर जो आसा मंडलेश्वराचो ताणें म्हाका एप्रोच केल्लें शिव वाव मातशें तें एक आसा मंडलेश्वराचें सॉंग नॉर्मल तुवें केलां तशेंच कर सगळें तूंच कर रे चड प्रेशर ना म्हणपाक लागलो. बेश्टें तुका जाय तशें कर आनी आपल्याक तें. आनी हांवें तें तितकें सिरियसली घेवनासलें तेन्ना आनी एक ताका नॉर्मल शिगम्याचो ट्रॅक जो कसो करता नॉर्मल तसो केलो आनी दिलो. बट अनफॉर्च्युनेटली तेंच्यांनी फॉर्च्युनेटली म्हण तेंच्यांनी तो त्या टायमार अपलोड करूना आय गॅस ड्यू टू सम रिजन्स तो अपलोड करूंक मेळना तांकां त्या टायमार. आनी शिगमो जेन्ना येयलो पयलीं तेंच्यांनी बेश्टोच म्हणून आतां ऑलरेडी केल्लेंच आसा न्हू सॉंग बेश्टेंच अपलोड केलें. बट अपलोड करिना फुडें विदीन लायक 1 मंथ तें सॉंग इतकें ग्रो जालें लायक म्हाकाय खूब मॅसेजीस येयले तेंचे सायडीसून वा कितें ट्रॅक रे सगळ्यांनी लोकांक आवडलो. मरे हांव चिंतूंकूच उरलो बाबा ते बेश्टोच म्हणून केल्लो असो ट्रॅक. आनी मोस्ट ऑफ द टायम म्हाज्या वांगडा अशेंच जालें जें हांवें अशें चड सिरियसली घेवन ट्राय करुना पळय तेच लोकांक चड आवडलें आनी तेच लोकां फुड्यान चड पावलें. सो होवूय इन्सिडंस तसोच आसलो की बाबा बेश्टेच म्हणून केल्लें आमी आनी शिगम्या खातीर म्हणून करुनासलें. तो फर्स्ट ट्रॅक आसलो मंडलेश्वराचो तो नॉर्मल असोच करून मागीर शिगम्या टायमार जो रिलीज केलो आनी खूब व्ह्यूज मेळ्ळे. तो ताका बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो म्हणून पार्ट 2 आमी 2024 केलो. सॉरी 23 आमी पार्ट 2 केलो ताचो. सेम म्हणपाक ते आसा तशें जितको व्ह्यूज आसला ते सगळे येयले पळतात. आनी म्हणलें न्यू कितें तरी आसा आनी मागीर ते तेजे त्या वर्सा बीट बिट्सांनी रामेश्वरा ती म्हण खूब तेंची फेमस जाल्ली. सो ती घातली आमी थोडी नवीन घातली आनी तेवूय सॉंग सामकेच फेमस जाले. लायक फर्स्ट पार्ट जाल्लो तेच्यान चड फेमस जाले. तसोच आतां लास्ट इयर आमी केलो तें 25 आमी तेजो पार्ट 3 केला आनी तोवूय सद्या तरी ग्रोवींग स्टेजीचेर आसा आनी खूब खूब म्हणल्यार खूब रिस्पॉन्स बरो मेळटा. आनी ते इट्स लायक ती जी सॉंग्स आसा ती म्हाज्या जर्नीची लायक म्हाज्या खातीर तरी वेरी स्पेशल. कित्याक त्या सॉंगाचे थ्रू म्हाका खूब जाणांनी वळखपाक स्टार्ट केलें आनी खूब म्हाजें अशें रीच त्या सॉंगाचे थ्रू
वाडले. सो व्हेरी बीग थँक्यू टू मंडलेश्वर शिगमोत्सव समिती आनी शुभम मास्तर आनी जे सगळे आमचे बॉयज आसा जे फाटल्यान काम करता तांकां एक बीग थँक्यू म्हणूंक सोदता की तेंच्यांनी म्हाजेर ट्रस्ट केलो आनी हे सगळे मिन्स प्रोजेक्ट्स फुडें हाडले लोकां मेरेन. आतां म्युजिका खातीर घेवन तुजी फ्युचर प्लॅनिंग कितें आनी कितें येवपाचें आहा अपकमींग प्रोजेक्ट्स? म्हाजे हय हय हांव एवरी पॉडकास्टान सांगतात एक्चुली हांव की येतले म्हणून, बट सिन्स लास्ट 3 years आय थिंक सो म्हाजें लास्ट सॉंग येयल्लें तें रात पिशी म्हणून एक सॉंग येयल्लें तें आय थिंक 2 काय 3 years बॅक येयल्लें. लायक म्हाजें कंप्लिटली लायक हांव पयलीं कशें करतालो ते एराचे सॉंग्स आसा म्हणजे म्हाजी 2-3 लव सॉंग्स येयल्लीं परत तेन्ना मागीर भूंय म्हाजी भांगराची एक येयल्लें. ती सॉंग्स तशी हांव पयलीं करतालो बट लास्ट 2 yearsन इतके प्रोजेक्ट्स वाडलेले आसा की लोकांचे सायडीसून म्हाका म्हाजें करूंकूच टायम मेळूंक ना. बट एज लास्ट पॉडकास्टान सांगलेलें हांवें की ह्या इयरान म्हाजें कितें तरी प्लॅन आसा घालपाचो. सो इन कमींग 2 weeks जी म्हाजी पयलींची 2 songs आसलीं कोंकणी ती हांवें रिक्रिएट केल्या. आतां ऑलरेडी काम चालू आसा तेजेर, रिक्रिएट केल्या आनी इन कमींग 2 weeks ती तुमकां आयकुपाक मेळटली. तशीच कोंकणी एक 2-3 songs आसा जिचेर हांव काम करता सद्याक आनी ती बीन मोस्टली बाय एंड ऑफ दीस इयर इफ पॉसिबल जाता जाल्यार करतलो. नाजाल्यार ऑफकोर्स आतां हो एक स्टार्टींग पॉयंट कसो चिंतता हांव की बाबा पयलींची सॉंग्स जी आसली 2-3 आनी वे आय एम प्रेजेंटींग बिफोर माय ऑडियन्स ती जर आवडटा लोकांक जाल्यार फुडें न्यू सॉंग्स जी आसा तिवूय घालपाक स्टार्ट करतलो. बिकॉज आतां सद्याक फोक अशेंच आनी डिवोशनलूच म्हाजी सगळीं सॉंग्स जाल्या. सो नॉर्मल ऑडियन्सां खातीर म्हाका कितें तरी करपाचें आसा आनी तें लायक इन कमींग डेज आय एम प्लॅनिंग जालें जाल्यार देवाचे कृपेन जातलें, जाल्यार उरलें जाल्यार पेंडींग मागीर तशीच उरता. बट आय एम प्लॅनिंग की जातलें म्हणून आतां मोस्टली. हय आतां म्हाका लास्ट जे आतां रिसंटलीच म्हणटा तो येयला तुजो एंथम नरकासूर एंथम ते कितें म्हणून तुवें चिंतलें आनी म्हणजे इतले गाजले खबर आहा ते रोकडेच सामके. सो हय 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 सी 2018 जेन्ना नरकासूर एंथम केल्लो तेन्ना इट वॉज लायक ट्रेडिशनल नरकासूर सॉंग, लायक फन नरकासुराचें सॉंग केल्लें आनी तें खूब लोकांक आवडलें म्हणून 2019 परत केल्लें. बट 2019 जें केल्लें तें तितकें लोकां मेरेन पावना बिकॉज तितून अशें ट्रेडिशनल ऑर टिपिकल आमचें कांय नासलें आनी आमच्या लोकांक कशें आवडटा जे ऑलरेडी आयकॉन येयला तेंच जर केलें जाल्यार मातशें लोकांक अशें इंट्रस्टींग शें दिसता. बट आतां 25 खूब गॅप पडलो न्हू, ऑलमोस्ट 2019 to 25 ऑलमोस्ट एक 5-6 वर्सां. सो हांव असोच बसलेलो आफ्टर ऑल माय प्रोजेक्ट्स एंडेड जाले. आतां हांव मातसो फ्री टायम आसलो लायक ऑक्टोबरान मातसो फ्री आसलो. बसता बसता एक थॉट येयलो की आतां नरकासुराचे जे व्हिडियोज घालताले पळय सगळे तांकां सगळे जाण भायलीं सॉंगां यूज करतालीं, लायक रावणाची सॉंगां यूज करतालीं ऑर सम कांताराची सॉंग्स यूज करतालीं. अशें डेडिकेटेड कंप्लिटूड टू नरकासूर अशें कांय सॉंगूच नासलें. सो एक थॉट येयलो की बाबा बेश्टेच एक थीम सॉंग तरी बेश्टे एक 2 मिनटाचेर 1 मिनटाचेर बेश्टेच करुया सो दॅट लोक यूज करूंक शकतले. कित्याक आमच्या गोंयान येदो व्हडलो नरकासूर फेस्टिवल जाता बट तेज्यात रिलेटेड टू सॉंग अशें कांय ना. तशें फ्लोट्सांचें हांव ऑलरेडी करतालो पयलीं, मिन्स फ्लोट्सां खातीर सॉंग्स करतालो खूब. बट स्पेशली डेडिकेटेड टू नरकासूर अशें कांयच नासलें. सो थंयसून एक थॉट येयलो की बाबा लायक लिरिक्स सुद्दां जी बरयतली ती लायक डिस्क्रायबींग नरकासूर तो कसो आसा आनी कशें आसा. खुबशे जाणांनी अशें म्हणना एक 2-3 जाणांनी नेगेटीव सुद्दां कमेंट केले ऑन यूट्यूब इफ यू हॅव सीन की नाव वी हॅव स्टार्टेड ग्लोरिफायींग डेमन्स. अशें बाबा तूं नरकासुराक कित्याक ग्लोरिफाय करता, अशें आमचे देव ना कृष्ण ना तेजेर तूं सॉंग काड. बट आय थिंक तेंच्यांनी म्हाजे पास्ट जे व्हिडियो सो कितें हांव ते पळोवना कित्याक म्हाजे डिवोशनल जर पळोवपाक गेल्यार तितून खूब आसा. ओनली रिजन बिहायंड दीस सॉंग वॉज की म्हाका जस्ट ते एक थीम सॉंग करपाक जाय आसलें वीच कनेक्ट्स टू नरकासूर आनी जे सगळे लोकां मेरेन पावता. आनी अशेंच आनी तुमी पळोवपाक गेल्यार ते सॉंगाचें हांवें कांयच म्हटल्यार कांयच प्रमोशन करूं ना, जस्ट एक इंस्टाग्रामाचेर घातलें म्हाज्या युट्यूबाचेर आवट जाला म्हणून आनी विदीन लायक 4-5 days ऑलरेडी 50K ते वाले आनी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आतां ऑलमोस्ट 600 रील्स कितें तरी केल्या लोकांनी तेजेर. आनी खूब बरें दिसलें अशें की बाबा कांय एक्सपेक्टेशन दवरनासलें तरी सुद्दां लोकांनी खूब आवडलें. सो ओनली रिजन बिहायंड दॅट सॉंग वॉज टू मेक वन थीम सॉंग फॉर नरकासूर आनी कांय ना. जे लोकांनी कमेंट्स केला नेगेटीव तांकां अशें सांगूंक शकता की डोंट टेक इट सिरियसली कित्याक ग्लोरिफायींग डेमन अशें म्हाजें कांय ना. इट्स नॉर्मली लायक अ थीम सॉंग नरकासुरा खातीर जे तुमी यूज करूंक शकता. थँक्यू सो मच शिव, तूं हांगासर येयलो. आमकां इतली तुजी म्हणजे एक्चुली पळोवपाक गेल्यार हो पॉडकास्ट फूल म्युजिकेचेर जावंक जाय आसलो बट तुजी रियल लायफ कितें आसा पळय ती आमी पयली बिहायंड द स्टोरी. सो हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता विश यू ऑल द बेस्ट. तुजे जे कितें म्हणजे ड्रिम्स आसा ऑर तुजे
फुडें प्रोजेक्ट्स येवपाचे सगळें जावन बरे भशेन आनी तुका देव बरें करूं म्हणटा. येस, थँक्यू सो मच आनी थँक्यू सो मच तुमच्या चॅनलाक गोंयकारपण फॉर इनवायटींग मी स्पेशली. खूब बरें दिसलें आनी असो एक इंटरॅक्टीव वेगळो असो पॉडकास्ट आसलो. सो देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.